1540 वर्साक पाप साईब पावलो तिसरो जेजुईत संस्थेक मान्यताय दिता. पुर्तुगालाच्या राजाच्या मागण्यांक कान दिवंक आपले 2 सांगाती इंदियेक पाठोय म्हूण पाप साईब इनासाक सांगता. वावर तुजो व्हड दोनया कोणाक हांव पाठयतलो. निकलाव भाव पिडेंत आसा ताचो जागो कोण घेतलो. इनास दे लोयोला, सिमांव रोद्रिगीस आनी निकलाव बोब्दिलाक विचून काडटा. पूण निकलाव अकस्मात दुयेंत जाता. ताच्या जाग्यार कोणाक पाठोवचो हो इनासाक प्रश्न पडटा. मागण्यान वेळ सारल्या उपरांत तो फ्रांसीस शावियराक विचारता. फ्रांसीस, वोय फ्रांसीस, ताकाच हांव विचारतलो. हांव तोयार जावं जेजूचो मिशनार. निकलाव बोब्दिला पिडेन पडून फ्रांसीस शावियराक इंदियेक वचूंक संदी मेळटा. देवाची येवजण तो मानून घेता. जिविताच्या त्रासा कश्टांत देवाची येवजण स्विकार करून तूं आनी हांव तयार गाय. हांव तोयार जावं जेजूचो मिशनार.